प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयची वाचपां आमकां सदांच जेजू वरवीं रावूंक, ताचेर भावार्थ विश्वास दवरूंक आमकां आपयतात. कितले फावटी आमच्या जिवितान आमी सगळीं होड म्हूण जावंक म्हूण सोदता. दुसऱ्यांच्या जिवितार आमी नदर म्हूण घातल्यार आमकांय तेंच्या परस होड जावंक म्हूण एक इंटेंशन ऑफ डिझायर्स म्हूण आमच्या भितर म्हूण आसता. जशें आयच्या पयले वाचपार जर आमी नदर म्हूण घालता, सॉल जो जावन आसलो, एके भाशेन जेजू क्रिस्ताचेर जी भावार्थ दवरतली तांकां जिवेशी मारून पर्सिक्यूट करून होड जावंक म्हूण सोदतालो. पूण ताका ही खबर नासली तो हे आख्खे संवसारान होड जातलो म्हूण, पूण एक पर्सिक्यूटर म्हूण न्हय, एक प्रोक्लेमर ऑफ द गुड न्यूज म्हूण होड जातलो. देवान आमच्या जिवितान कितें रचून दवरलां तें आमकां नकळोय. आमी फकत भावार्थान आमची पावलां फुडें म्हूण व्हरूंक जाय. देवाचें उतर जें जावन आसा ताचेर विश्वास दवरून तो मार्ग आमकां दाखयतलो म्हूण भावार्थ दवरून आमी फुडें वचोंक जाय. जशें सॉलच्या जिवितान जेन्ना ती घडणी म्हूण जाली, 3 दीस हे कितें म्हूण जावन आसा तें कळी नासतना ताचेर तो नियाळीत म्हूण बसलेलो. मागीर अनानियास जो तेचे सरशी येवन ती उतरां स्पश्ट करून जेजू तुका शुभ वर्तमान परगट करूंक फुडें म्हूण आपयता. जेजू तुका शुभ वर्तमान परगट करून तुका निवडून म्हूण काडला म्हूण ताका सांगता तेन्ना तो आपलें जिवीत बदलून प्रवचन करूंक फुडें म्हूण वेता. देवान ताका कित्याक म्हूण वेंचून काडलो? तो एक धादोशी मनीस जावन आसलो. भियानासतना फुडें वचपाक तेचे भितर ती बळ आनी शक्ती आसली आनी देवाक हीच जाणवय आसली की खरेंच हे शुभ वर्तमान आख्खे संवसाराक व्हरतलो म्हूण. खरेंच म्हज्या भाव भयणींनो, जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितान घेता, तो आमचे भितर आमचे कुडींत म्हूण येता, तो आमकां आपले कृपेन भरता. जे भाशेन पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सॉल पावलू जावन सगळे संवसारान तें ती खबर परगटली, तशेंच आमचे जिवितान जेन्ना आमी जेजूक पयली स्वात म्हूण दिता, तेचेर भावार्थ आनी विश्वास म्हूण दवरता, आमकां दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दिवंक जेजू आमचे सवे तो एक मार्ग दाखयता. तर म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेयत आसतना देवाक आर्गां आनी दिनवासनी दिवन आमच्या जिवितान घडटात त्यो सगळ्यो घडण्यो ताचे हातीन सोंपून भावार्थ विश्वासान फुडें वचूंक आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया.